हे पयलीं आमच्या लोकांनी हांगसर कोयराचे क्लास घेतिल्ले, लढाई घेतिल्लो, निवेंतांनी घेतिल्लो, गोंयांत इतर ठिकाणी घेताले आनी एक कोयराचें सेंटर आमच्या मडकय सकयल कुणय बरोबर ते देवतेर थंय चालू आसा. पूण तितले मोठ्या प्रमाणांत चलना. आज आमी थारायलें की हो कोयराचो क्लास आमचो सुरू करुया अशें सेकंडरी लेवलाचेर ट्रेनींग घेवया म्हणून आनी नंतर मागीर तांकां कणकवली व्हरून जे कोणी ट्रेनी आसताले पळय न्ही कांय वर्सांतल्यान तांकां कणकवली व्हरून थंय जो कमर्शियल इस्टाब्लिशमेंट जाल्लो आसा ट्रकींग आसा तुमचे काही लोकांनी तो तांकां दाखोवचो म्हणून जेणे करून येदें व्हडलें गोंय ज्या गोंयांत जवळ जवळ 16 कोटी सुमार नाल्ल विकले वतात किंवा वापरले वतात आनी त्या नाल्लांची कोयर जो आसा पळय न्ही म्हणजे भायली सोंड जें आसा पळय न्ही तें आमी काडून अशें मातयेंत उडयतात किंवा जळोवन उडयतात म्हणजे परत एनवायरमेंटल प्रॉब्लेम क्रिएट करतात ते जावचे न्हय म्हणून अशा प्रकारची वस्तू हाडून आमी पयलें जर जाय जाल्यार तांणी कणकवलीच्यान अश्यो वस्तू हाडिल्ल्यो आसात. फॉर एक्झाम्पल हो आतां तुगेलो ब्रश हो कोयरा पासून काथ्या पासून तयार केल्लो हे तुगेले कोयरा पासून फ्रूट बास्केट नंतर मागीर हे तुगेले स्क्रबिंग नंतर मागीर मॅट्रेस आमी जे मॅट्रेस घालतात पळय न्ही ते पिलो त्या फिनिश हे सगळे मॅट्रेस जे आसा पळय न्ही ते हाजे पासून केल्ले कोयरा पासून केल्ले आसा. म्हणजे एक बरी गोष्ट कितें आसा हातूंत भितर की प्लास्टीक ना आनी हे सगळो वापर जो आसा पळय न्ही तो दिसान दीस वाडटलो कारण लोकांक एनवायरमेंटा संबंदी खूब आज जाणीव जाता त्यामुळे मुखार लोक प्लास्टिकाचेर न वता ह्या अशा प्रकारची गोष्टी वापरपाक वता आनी चड करून कोयराचे आनी म्हणून म्हाका दिसता अशें की हांगसर आमचे कोयराचो त्रास हो मुखार वचचो आनी ताजी जमली जर जाय जाल्यार सब सेंटर रिजनल सब सेंटर जे आसा पळय न्ही ते आमच्या शिरोड्या हांगसर करपाक पडटले जी कितें जागा तांकां लागतली पळय न्ही ती आमी दिवपाक थारायल्ले आसा. एकंदरीत आमी प्रमोट करपाक जाय एनवायरमेंट फ्रेंडली वस्तू आनी त्यामुळे पंच मेंबर सरपंच नंतर मागीर सोशल वर्कर्स हांची बी हे अवेरनेस येता बेश्टेच आमी एनवायरमेंट एनवायरमेंट करून जायना. दीस इज अगेन अ व्हेरी ब्युटिफूल थिंग. म्हजे म्हायती प्रमाणे केरळाच्यान लोक हांगा हाडटात एक दोग जाण आनी हांगसरल्यान मागीर गोंयच्या सकून एक्सपोर्ट करतात गोंयच्या हाजे लिस्टा वयल्यान गोंय एक्सपोर्ट करतात. दीस अ मॅन्युअर प्लायवूड आहे तसं कॉयर आणि फॉल सिलिंग तसो प्लायवूड आसा पळय न्ही तसो पळय ऑफकोर्स आतां वेगळे वेगळे डिजायन घेवपाक जाता वेगळे वेगळे कलर शेड्स घेवपाक जाता. सो पयले कोयर सेंटर हांगा तुमी योजिता करपाक शिरोडा काय होय आमी सद्या पयलीं आतां क्लास सुरू करतात आनीक तांचे महिला ज्यो आसात विशेष करून तांची एक विजीट करूंक पळयता कणकवली जमल्या नंतर आमी आनी विजीट केरळा करूंक पळयता कारण केरळा खूब मोठ्या प्रमाणांत तांचे चलयता आनी मुखार एक 5-6 म्हयने भितर हांवें आमच्या आरसेसाचो मराठी जो आसा पळय नॅशनल रजिस्टर ताका म्हटलां की हांगसर कोयराची एक सोसायटी कर पाठपुरावो करून घे कारण फॉलोअप करपी जाय आनी नंतर मागीर कोयर बोर्डाचे सब रिजनल ऑफिसा पयलीं ते जमलेले शिरोड करून म्हणजे क्लिनरी करू शकतो एक म्हणजे कशें आणि वेज प्रॉब्लेम प्लास्टीक ना हय आमी प्लास्टीकचे हाडटात आनी मागीर वी क्रिएट एनवायरमेंट जाता हँगिंग बास्केट चिमण्या वगैरे जाऊन ते बाहेरचं पासून बनवलं आणि ते वेस्ट त्यावेळेला आपण बाहेर आपण क्लीन करतो ते वेस्ट राहिलेले 20% वेस्ट होते वेस्ट पासून परत पुन्हा बनवतो म्हणजे एवढं 1% वेस्ट जातं. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.